नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या 10 AM बुलेटिनान येवकार। हांव संजना काणेकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळयाच्यो मुखेल खबरो। गोंयभर पावसाचो सांवार, न्हंयो बायो भरल्यो, रस्ते उदका पोंदा जायत्या वाठारांनी जाल्या झाडांची पडझड, जनजीवन विस्कळीत। सेगीत पडपी पावसाक लागून राज्यांतल्या सगळ्या शाळांक शुक्रारा 4 जुलयाक सुटी। शिक्षण खात्यान जारी केले परिपत्रक। विद्यार्थ्यांनी घरांतूच रावचे, हुंवाराच्या उदका पोंदाक आयिल्ल्या रस्त्याचेर वचचे न्हय, शिक्षण खात्यान मारला उलो। मुख्यमंत्री आनी सभापती तवडकारान गोविंद गावडेचेर काडलो फोग, केली अप्रत्यक्ष खर टिका। मुख्यमंत्री म्हणटा आदिवासी, हो भाजपाचो DNA। तवडकार म्हणटा हळूच आयलो आनी बॅटिंग करून गेलो। आता बायलांक सांजवेळा 7 ते सकाळी 6 मेरेन दुकानां आनी कार्यालयांनी काम करपाक दिल्या सरकारान परवानगी। बायल कामगारांक हाडपाची पावोवपाची करची पडटली सोय। कामगार खात्यान जारी केली अधिसुचोवणी। भाजपाच्या गैरकारभाराचेर काँग्रेस आरोप करता तेन्नाच मनोजाक कित्याक लागता मिर्ची? मनोज भाजपाचो दलाल काय कितें? खासदार विर्यादूचो प्रश्न। माड्डोळा आनी सांखळे मेळून 2 बायलांक अनवळख्यांनी घातली तोपी। दोनूय पुलीस स्टेशनांनी गुन्यांव नोंद, फुडलो तपास सुरू। आता खबरो विस्तारांत। पुराय गोंयांत सध्या पावसाची धुमशाणां सुरूच आसा। वादळी वाऱ्या सयत पडिल्ल्या नेटाच्या पावसाच्या तडाक्यान वेगवेगळ्या वाठारांनी झाडांची पडझड जाली। पावसाचो नेट वाडिल्ल्या न्हंयाच्या उदकाची पातळी वाडून पूल तशेंच रस्ते उदका पोंदा गेल्यात। तशेंच कांय वाठारांनी लायटीचे खांबे पडून बरेंच लुकसाण जालां। पावसाक लागून जनजीवन विस्कळीत जालां। निरांकाचे दाबाळ टू निरांकात बडोलीची आहा आनी आतां हें उदक भरलां हिंगा सगळें बरयलें रस्तो येवपाक चड उगोत ना केन्ना एक सांगूंक जायना। रातसान कालसून पावस पडटा, आज दीस पावस लोकांक वचपाक येवपाक आतां बंद जाता रस्तो। राती पासून जो पावस पडलेलो आसा ताका लागून दूधसागर न्हंयचे उदकाची पातळी वाडलेली आसा। आतां सद्याक आयज रातचे म्हणल्यार निरंकाल भागाचो जो रस्तो आसा तो पूर्णपणे बुडपाची शक्यता आसा, कारण दर वर्सा प्रमाणे हो रस्तो बुडत आसता आनी ताका लागून फोंडा आनी दाबाळ ह्या मार्गा वयली जी ट्रान्सपोर्टेशन आसा तें बंद जाता। आळपय आनी मोल्या हांगा जोडपी जो मदलावाडा साकोर्डा हांगसरलो जो पूल आसा तेजें काम चालू आसा आनी ताका लागून जे ट्रॅफिक आसा ते सगळे देवळवाडा ह्या रस्त्यान वयताले। पूण कालच्यान जो पावस पडलेलो आसा तेन्ना ह्या पावसाच्या रगडा न्हंयचें उदक वाडलेलें आसा आनी ताका लागून हो दोनी पूल देवळवाडा हांगसरले दोनी पूल आसा ते उदका खाली गेल्ले। आनी हांव सकाळीं उठोन ह्या वताना चलोन पूल क्रॉस करून जिवाक रिस्क घेवन हांव येयला। हांव उपकार मागता आमच्या उपाध्यक्ष आल्लेमा सुभाष फळ देसाय, मागीर आमचे हेल्टन आमदार, ह्या गरिबांचेर इतलो हें जाता, तुमी कितें तर व्हडल ना पागळ दिवची। वयता जो म्हाजी फाटल्यान जे उदक भरला आसा तो रोड आसा काराळीचो आनी हे केपे पारोडा मेन रोड आसा, ज्या जाग्यार सगळो कुट्टाडे मारगांव रोडा वयल्यान जी वाहतूक जाता, ट्रॅव्हलिंग जाता लोकांचें,
ते रोडार आमी उबी आसात आनी काल जे 24 वरां जो पावस पडला तेजो इफेक्ट आज दिसून येयल्लो आसा आनी मोस्टली अरावंड 1.5 किलोमिटर सुमार रोड आसा तो उदकाची पोना आसा तेतूं भितर मेन म्हणल्यार पर्वत रोड जे वयर काडलेलो सद्याक जे उदका लागून लोकांक त्रास जाता. बुधवारा पावसात अक्षरशः सावार घालताना पुराय जनजीण विस्कळीत करून सोडिल्ली. दिसभर पडिल्ल्या पावसात दिवचल तालुक्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारात झाडांची पडझड जाल्ली. येवपाक आनी वचपाक आमची एकच वाट आसा. आमकां भंय दिसता थंयसर येवपाक. ती पडत रावता एका कोण्यान दुसऱ्या कोण्यान. आतां आनी समज ती पडटली ते हेच ना, आमकां खबर ना आतां केन्ना कितें जातलें तें. आमकां येवपाक जावपाक भंय दिसता. गाडी हाडपाक रस्तोय सारको ना. रस्तोय सगळो काबार करून केलेले आसा, ते तुटलेलो म्हणजे आसा. एकावाडी जो स्लोप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन वयता थंयसर एका BSNL क्वॉर्टर्साचो जो कंपाऊंड वॉल आसा तो हांगासर मेन रस्त्याचेर पडलेलो आसा. आनी मेन म्हटल्यार हांगासर स्ट्रीट लायट ना आनी भरपूर हांगासर काळोख पडलेलो आसा. हो जो मेन रस्तो आसा हांगासर कंटिन्यूअस गाडयो येता वयता आनी हो जो रस्तो आसा तो थेट झेवियर कॉलेजी मेरेन वयता. म्हाका एक 4-5 घरां ह्या झाडां पडल्या, थंय कोणाचे पत्रे गेले आनी अशा लोकांचे गेले की जेंचे कडेन आर्थीक परिस्थिती सारकी तेंची बिकट आसा. सरकारान हेचेर कितें तरी करून इवन हांव पंचायतींतल्या वतीन सांगता की आमचे कडेन कितें जाता जाल्यार आमी एक कितें थोडी मदत करूं शकता. हो जो एरिया आसा कुयेम सोनाळी म्हणटा थंय वारें गेला म्हणून आनी झाडां पडला म्हणून घराचेर 2 घराचेर झाडां पडला. इमिजिएटली म्हणजे जे क्रू आसा पळय तेणें म्हाका टर्न आवट केलो. एक हांव संदेश आरोसकराच्या घरा कडेन आसा आनी एक सोनिया मालिया ते सायडीन. आनी संदेश आरोसकर म्हणटा पळय तेजें घर आसा पयलीं ते सायडीन आनी घरा टोटल 3-4 झाडां इनवॉल्व. गोंयांत सेगीत पडपी पावसाक लागून आनी हवामान खात्यान दिल्ल्या उटंगराच्या पावसाच्या शिटकावणे उपरांत शुक्रारा 4 जुलयाक राज्यांतल्या सगळ्या शाळांक सुटी जाहीर केल्या. शिक्षण खात्यान हे विशींचें परिपत्रक जारी केलां. ल्हान भुरग्यांचे सुरक्षेचे नदरेन हो निर्णय घेतला. विद्यार्थ्यां वांगडा शिक्षकांकूय ही सुटी लागू आसा. शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांनी घरांतूच रावचें आनी हुंवाराच्या उदका पोंदाक आयिल्ले रस्ते, न्हंयांच्यो देगो आनी हेर धोको निर्माण करपी सुवातांचेर वचचें न्हय असो उलो शिक्षण खात्यान मारला. कालच्यान पावस पडटा आनी IMDन आज आनी फाल्यां ऑरेंज अलर्ट दिला. कालूच म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान इन्स्ट्रक्शन दिल्ली, पळय एसेस कर सिच्युएशन कशें आसा तें आनी त्या प्रमाणे आमी डिसिजन घेवया म्हणून. सो हांवें सगळ्या ADIक सगळ्या तालुक्याच्या इन्स्ट्रक्शन दिली म्हाका अपडेट दी म्हणून. सो म्हाका 3-4 तालुक्यांतल्यान टू बी स्पेसिफीक केप्यां, सत्तरी, पेडण्यां थोडे कडेन अशे रस्ते उदकान बुडले आनी पावस पडत आसा. सो अशें म्हाका फिडबॅक मेळ्ळे. सो ऑनरेबल CMाक हांवें तें सांगलें आनी डिसिजन वॉज टेकन की फाल्यां इन द सेफ्टी ऑफ इन द इंट्रस्ट ऑफ स्टुडंट सेफ्टीक लागून पावस पडटा म्हणून न्ही, थोड्यांचे एक हें आसता की भुरग्यांक पावसाची संवय जावपाक जाय. पावसाक लागून अशी सुटी अशी ही न्ही, पूण कितें जाता रस्ते बी बुडल्यात आनी ते येता वता आसतना भुरग्यांक किंवा इवन टिचर्सांक मातशी रिस्क आसूंक शकता, स्पेशली सकाळी बेगीन स्कुलाक वता आसतना. त्या खातीर कन्सिडरींग सेफ्टी आमी फाल्यां सुटी डिक्लेअर केल्या टिचरांक आनी भुरग्यांक. नर्सरी ते 12th मेरेन ते आमचे सगळी स्कुलां आसा ती गव्हर्मेंट एडेड अनएडेड सगळे. मुद्दम आमी पोरूय आमी अशेंच केल्लें की सद्या आमी न्यू एड्युकेशन पॉलिसीक लागून कितलेशेच ट्रेनींग सेशन्स अरेंज केल्ले आसा आनी जरी टिचरांकूय आमी फाल्यां सुटी म्हणून डिक्लेअर केल्या आनी टिचरींक जर ट्रेनिंगाक फाल्यां आपयला जाल्यार टिचरींनी त्या ट्रेनिंगाक वचचें, कित्याक परत रोखडेंच ट्रेनींग ते दिवपाचें पॉसिबल नासता. सो त्या खातीर ट्रेनिंगाक लागून टिचरांनी हॉलिडे घेवची न्ही, मागीर ते तांकां कॉम्पेन्सेट जाल्यार स्कुलाक करूंक शकता. आदिवासी हो भाजपाचो DNA. म्हजे जरी आदिवासीं कडेन रक्ताचे नाते जरी नासले तरी सामाजीक नाते घट आसा. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान गोविंदाचेर फोग काडला. दुसरे वटेन सभापती रमेश तवडकरानूय गोविंदाक उजरावन काडलो. सगळे केले भाजपान परिकारा फाटोफाट मुख्यमंत्री दोतोर सावंताचें खूब योगदान आसा. अशें आसतना मदींच कोण तरी हळूच आयलो आनी सिक्सरी मारून गेलो म्हूण तवडकराचो तो म्हणो. भारतीय जनता पार्टीचो खरो DNA जर कितें म्हणशी DNA
जाल्यार तो ट्रायबल DNA आसा. म्हज्या ट्रायबल भावा बरोबर म्हजे रक्ताचे नाते आसचे ना आनी रक्ताचे नाते आसलेले आयले आनी गेले. म्हाका दिसता म्हणजे आज केन्ना केन्ना कीव येता म्हणजे आज इतलें जर फील्ड म्हणजे एखादो ग्राउंड जर कोणें तयार केला आसत जर जायत जाल्यार तो भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान ग्राउंड तयार केलो. आज मध्येच कोण तरी येता हळूच की जेणे ताजें अस्तित्वच ना तो येता बॅटिंग करता वता म्हणजे त्या कीव येता. आदलो मंत्री जाका मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळांतल्यान हालींच काडून उडयला त्या गोविंद गावडेक मुख्यमंत्री सावंतान पयलेच खेपे भौशीक कार्यावळीत सोलून काडलो. आदिवासीं कडेन म्हजे जरी रक्ताचे नाते नासले तरी समाजीक नाते आसा. जांचे रक्ताचे नाते आसले ते आयले आनी गेले अशें म्हणून मुख्यमंत्र्यान गोविंदाचेर उतरांचे फार पेटयले. म्हजे काळात जितलें काम आदिवासीं खातीर जालां तितलेंच आनी कोणाच्याच काळात जावंक ना म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. भारतीय जनता पार्टीचो खरो DNA जर कितें म्हणशी DNA जाल्यार तो ट्रायबल DNA आसा. जेणे करून ट्रायबलाच्या पर्यंत पावपाचें काम हे फक्त भारतीय जनता पार्टीन केलां. म्हज्या ट्रायबल भावा बरोबर म्हजे रक्ताचे नाते आसचे ना आनी रक्ताचे नाते आसलेले आयले आनी गेले. पण माझे सामाजीक नाते त्यांच्या बरोबर आसा, मनांतल्यान त्यांच्या बरोबर आसा. हे म्हत्वाचें आसा. म्हणून सगळ्यो स्किमी ज्यो आसा 100% हांव इम्प्लिमेंट करता, अभिमानान सांगता. आनी कोणी सांगचें फाटल्या 3 वर्सांक ट्रायबल मिनिस्ट्री खातीर कितें कितें केलां तें सांगता आसतना म्हाका मोठो अभिमान जाता. सगळ्यात पयलीं ट्रायबल कमिशन एस्टाब्लीश करपाचें काम आनी ताका काम तें फुडें व्हरपाचें काम जर केन्ना जालें आसत जाल्यार तें म्हाज्या मंत्रिमंडळाच्या कार्यकाळांत जालें. हेच भौशीक कार्यावळीत सभापती रमेश तवडकरूय आशिल्लो. आदिवासीं खातीर गोंयांत जर कोणें काम केलां आसत तर ते भाजपान. आदले सर्गेस्त मुख्यमंत्री परिकरा फाटोफाट सद्याचे मुख्यमंत्री दोतोर सावंतानूय आदिवासीं खातीर मोठें कार्य केलां. मात हे सगळें आसतना जाचो भाजपा कडेन कसलोच संबंद ना तो मदींच हळू येता आनी सिक्सरी मारून वता म्हणून तवडकराचे गोविंदाक चिमटे. म्हाका दिसता म्हणजे आज केन्ना केन्ना कीव येता म्हणजे आज इतलें जर फील्ड म्हणजे एखादो ग्राउंड जर कोणें तयार केला आसत जर जायत जाल्यार तो भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान ग्राउंड तयार केलो. आनी अनेक प्रकारचे मनोहरभाई आसूं दी, आतांचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसूं दी, आज इतले ताजेर बॅटिंग करपाची ताजेर 6 मारपाची जबाबदारी कोणाची? आमची न्ही. जे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आसूं दी, भारतीय जनता पक्षाच्या सगळ्या संबंधीत लोक आशिल्लो की तांणी बॅटिंग करपाचें, तांणी 6 मारपाक जाय आशिल्लें. आज मध्येच कोण तरी येता हळूच की जेणे ताजें अस्तित्वच ना तो येता बॅटिंग करता वता म्हणजे त्या कीव येता. आनी त्यामुळेच आमची जबाबदारी म्हणजे जे ह्या सरकारशी संबंधीत आशिल्ले आमची सगळ्यांची जबाबदारी वाडटा. आणि त्यामुळेच या जनभागीदारी अभियानाचो भाग म्हणून जवळजवळ 18 लायन डिपार्टमेंट आसा. या लायन डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान की फुडल्या येणाऱ्या 5 वर्सां ह्या समाजाचो विकास करपाच्या दृश्टिकोनाच्यान एक संकल्पना आमचे मुख्यमंत्री आसा ताणें आखलेली आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. ह्या देशांत वेगवेगळ्या जनजाती आसात. हे लोकां परस तांच्यो वेगवेगळ्यो समस्या आसात. हे काँग्रेसीक केन्ना कळ्ळेंच ना. पूण तेन्नाचे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांणी जनजातीय मंत्रालय तयार करून ह्या लोकांक न्याय दिवपाचें काम केल्ल्याचें केंद्रीय आदिवासी जनजाती मंत्री जुएल ओरम हांणी सांगलें. आदिवासी मंत्रालयाकडे पैशाचो उणाव ना. तुम्ही फक्त कामां करात, आम्ही तुमकां पैसे दीत रावतले म्हणून केंद्रीय आदिवासी जनजाती मंत्री जुएल ओरम हाणें सांगले. सांग्या आयोजित केल्ल्या धरती आबा जनभागीदारी अभियान कार्यावळीत जुएल ओरम उलयताले. कांग्रेस पार्टी को एक जनजाति समुदाय है, उनका समस्या बाकी लोगों का समस्या से अलग है, इसका पहचान करने तक उन लोगों को समझ में नहीं आया. और ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट या वेलफेयर मिनिस्ट्री करके उसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और उसके पशु कल्याण, ये सबका कल्याण विभाग में था और उसका मंत्री होते थे. आप काम बढ़िया होगा, मैं बीच बीच में आऊंगा, पैसा का कमी नहीं. 79,000 करोड़ हमारा बजट है, ये 3 साल में खर्चा करना. आप जितना काम करेंगे हम उतना पैसा आपको देंगे. 5,000 आदिवासी फामिलींक पक्के घर जाय त्यांना केंद्राकडल्यान 100 कोटी आणि राज्य सरकाराचे 200 कोटी रुपया मेळ्ळे जाल्यार ह्या लोकांक घरा बांदून दिवपाक बरे पडटले म्हणून सभापती रमेश तवडकार सांगता.
हमारे बड़े भाई जो ओराम जी हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इस हर साल हमें कि इंडियन बजट के 100 करोड़ दिया तो और गोवा सरकार के 200 करोड़ हमें यूज किया. तो यहाँ का विषय म्हणजे आज आम्ही जसं श्रमधाम योजनेच्या अंतर्गत जी घर बांधता म्हणजे म्हाका दिसता गोंयाक तशें बयलदार जायत न्ही. खरी गरज जी आसा सादारणशे 25,000 लोकांक गरज आसा. 25,000 जे लोक म्हणजे सादारणशे एक 5,000 कुटुंबां ताका खरी गरज आसा. म्हणजे बाकीच्या देशाच्या मानांतल्यान आमी थोडेशे विकसीत आसा, पण 5,000 लोकांक जर आमी मदत करपाक शकले आणि 5,000 लोकांच्या संदर्भात जर एम्प्लॉयमेंटा संदर्भात ताजो सेटलमेंटा संदर्भात ताजे जे जे विषय आसा ह्या सगळ्या योजनेचेर आमी करपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता की 100% जे आसा न्ही आमी ताजे जो उद्दिश्ट आसा ते अचीव करपाक शकतले. त्यामुळे माननीय मुख्यमंत्र्याक हांव सांगपाक सोदतां की एक तर आमकां म्हणजे ह्या खात्याक किंवा बाकी सगळ्यांनी एक प्लॅन करून आम्ही एक साधारणशे गोंयभरांतले साधारणशे जे शिकिल्ले तरुण आसा की त्याच बरोबर जे आसा अधिकारी आसा ह्या सगळ्या लोकांनी की 5,000 लोक 5,000 फॅमिलीज आम्ही आयडेंटिफाय करपाक शकले आणि येणाऱ्या 1 वर्साक 2 वर्साक 3 वर्सां भितर आसा न्ही ह्या 5,000 कुटुंबाचेर आमी विचार करपाक शकले आणि तांकां जाय नाका ते दिवपाक शकले. तांच्या एम्प्लॉयमेंटा संदर्भात तांच्या लायव्हलीहूड मिशना संदर्भात आमी दिवपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता देशाक एक मॉडेल राज्य जावपाक शकता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंय दुकानां आनी आस्थापन कायदो 1973 प्रमाण दुकानां आनी कार्यालयांनी बायलांक सांजवेळा 7 ते सकाळी 6 मेरेन काम करपाक सरकारान परवानगी दिल्या. मात बायलांनी ते खातीर लेखी मान्यताय दिवची पडटली. बायल कामगारांक हाडपाची पावोवपाची सोय संबंदीत कार्यालयाक करची पडटली. तशेंच CCTV कॅमेराज बसोवपाचो संबंदितांक सुचोवण्यो दिल्यात. हे विशींची अधिसुचोवणी कामगार खात्यान जारी केल्या. बायल मनशांक काम करपाक म्हणजे सांजची 7 आयज सांजचे 7 ते नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 o'clock सो हे अलाउड केला. पयलीं ऑन केस टू केस बसीस आशिल्ले, आतां इट इज जनरली अलाउड. बट ताका कंडिशन आहा, ताका घरा कडच्यान ताका पिकअप एंड ड्रॉप आसपा जाय, वर्किंग एनवायरमेंट आसपा जाय, कॅमेराज आसपा जाय भितर, मागीर हेर सगळे हायजीन बिजीन उदक वॉट एवर इज रिक्वायर्ड नॉर्मल कोर्स ऑफ वर्क हॅज टू बी प्रोवायडेड टू वुमन. ताजे कडच्यान बायल मनशां चड कामाक येतली. आनीक म्हणजे आमचे लोकल गोवन्स ऑल्सो शूड गोवन वुमेन ऑल्सो शूड बी इन अ पोजिशन टू वर्क वेन दीस फॅसिलिटीज आर प्रोवायडेड. ओके ओके सर, ही खंयची म्हटलं तुमी खंयची बायलां म्हणजे खंयच्या कामाचेर कंपनी खंयची बायलां कंपनी काम करता ती तांकां रातचें अलाव करताले. हे कंडिशन आमी अलाव केला. ओके ओके सर, केन्नाच्यान स्टार्ट जातली सर? हे 23rd इश्यू केल्लें, आज नोटिफाय जाला तें. सो फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन इट इज अलाउड. जेन्ना भाजप सरकाराच्या गैरकारभाराचेर काँग्रेस आरोप करता तेन्नाच मनोजाक मिरची कित्याक लागता ताचे हे अशे वागणुकेक लागून तो आपूण भाजपाचे दलाल आशिल्ल्याचे सिद्ध करून दाखयता अशें म्हूण काँग्रेस खासदार विर्यातोन RJPच्या मनोज परबाक प्रत्युत्तर दिला. पिर्णा गांवच्या रस्तो रुंदीकरणाच्या विशया वयल्यान RJPचो मुखेली मनोज परब आनी दक्षिण गोंयचो खासदार विर्याटो फर्नांडीस हांचे मदीं पेटले. खासदार विर्याटो पिर्णा गांवांत येवन राजकारण करता. तांणी पयलीं आपल्या मतदारसंघातले प्रश्न सोडोवपाक जाय म्हूण RJPचो मुखेली मनोज परबान आरोप केल्ले. ताका आतां खासदार कॅप्टन विर्याटो फर्नांडीस हांणी प्रत्युत्तर दिला. जेन्ना भाजपाचे गैरकारभाराचेर काँग्रेस आरोप करता तेन्ना मनोजाक मिरची कित्याक लागता ताचे हे अशे वागणुकीक लागून तो आपूण भाजपाचे दलाल आशिल्ल्याचे सिद्ध करून दाखयता म्हूण खासदार कॅप्टन विर्याटोन आरोप केला. विर्याटोय थंय पावलो, कॅप्टन विर्याटोय खंय पिर्णा पावलो आनी पिर्णा जेन्ना पावलो तेणी सांगलें आमी हो प्लॅन रोड वाचोवया, आपूण असेंब्ली हेतून वयर लोकसभेक आपूण हे काडटलो विशय काडटलो आनी हे काडटलो गजाल. तुमी जर पळयत ही न्यूज आसा 28 एप्रिलाची जेन्ना लोहिया मैदानाचेर मिटींग जाल्ली, गोंयचो आवाज चार्ज दिगंबर राणे एलिगेशन अदर्स कॉल इट डिफेमेटरी, तेन्ना गोंयचो आवाजान 14 पॉलिटिशियनांचे लँड कन्वर्जन एक्सपोज केल्ले आनी ते एक्सपोज करपाचें काम म्हाज्या कडेन दिल्लें. तें प्रेझेंटेशन हांवें केल्लें लोहिया मैदानाचेर आनी तेन्ना कॅप्टन विर्याटो म्हाज्या वांगडा आसलो, आमच्या वांगडा आसलो. तेन्ना काँग्रेस चोर आसली हेका लागून, तेन्ना दिगंबर कामत चोर आसलो हेका लागून, तेन्ना काँग्रेसीचे लिडर चोर आसले हेका लागून. ह्या कॅप्टनाक लागून 2018 चोर आसले सगळे आनी रिजनल प्लॅनाच्या अगेन्स्ट केस पासून घातले. गोंयचो आवाज आसा भितर रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनीकूय बाकीचे आसा. आनी तूं पिर्णा गांवांत सांगता आमी वाचयतले म्हणून, तूं कितें वाचयतलो? तुज्या दाबोळेच्या सायडीचे झोपडपट्टे आसा पळय ते उडोवन पयलीं दाखय फर्स्ट.
गोंय वाचोवपाक जाय मरे तुका. जुवारी नगराचेर कंप्लेंट घाल. जुवारी नगराचे गोंयचे जे गोंयांत जे स्लम्स जाता, झोपडीकरण जे जाता, बस्तीकरण जे गोंयचे जाता, ही नगरां जी जाता, ह्या नगरांचेर कंप्लेंट घाल. गोंयची आयडेंटिटीची गजाल करता मरे, उलय. जेन्ना जेन्ना काँग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टीचेर एक्सपोज करता, आरोप घालता, तेन्ना ह्या तुकाराम परबाक मिरची कित्याक लागता? तो प्रूव करून दिता दॅट ही इज एजंट ऑफ BJP. त्या खातीर कितें आसा तें आमी एज पर लॉ करतले. पिरनाच्या लोकांची घरां आनी शॉपां सेव करीत आनी आमी तर फुडाकार घेतलो जाल्यार तुकाराम परबाक कितें प्रॉब्लेम आसा? ताणें तेंच करपाचें मरे. तो कित्याक वगी रावला? तो लोक पिरनाचो तुमचो न्ही, आमचो न्ही, गोंयकार लोक न्ही तो. पिरना जावं काणकोण जावं वाळपय जाय सगळ्याक. म्हाका जेन्ना इलेक्ट केला घरां न्हिदपाक न्ही, लोकांचे विशय घेवपाक. आनी आमी घेत आसतले. आमी तर घेना जाल्यार खंय ना खंय आमचेर फेलियर म्हण येतले ते. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. 10 AM बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कारवां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है. और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक TV.